पोरण्या सोल्ल्यांत उपास करच्या विशीं जायते उल्लेख आमकां मेळतात तरी लेवी शास्त्रांतलो एक उल्लेख एक कायदो म्हणले परी असो आसा। हो तुमकां एक शाश्वत कायदो 7व्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा तुमचे पैकी हर एकल्यान जावं स्वदेशान वा विदेशान उपास करचो आनी वावर करिनासतना रावचें। कित्याक त्या दिसा तुमकां शुद्ध करच्याक तुमचे पसत प्राजिताची रीत चलयतले आनी सर्वेस्परा मुखार तुमी तुमच्या सर पातकांतली शुद्ध जातल्यात म्हणटा लेवी शास्त्राचें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 9 तावन 30 आनी 1। अशें पातकाच्या प्राजिता खातीर उपास करची रिवाज जुदेवांमध्ये आसली। आपले शीस जुवांच्या आनी फारिजेवांच्या शिसां परी कित्याक उपास करिनात म्हणल्या सवालाक जेजू वपारी बरीत जाप दिता। जेजू उपासाचें महत्व उणें करिना, पूण शिसां संगी आपली हाजरी कसली म्हणून विवरिता। जेजूच्या शिसांक जेजू संगी आसतना तो एक लग्न उत्सव सई। होरेत जेजूक कुर्सायतना वा काण व्हरतना ताचे शिस उपास करतले म्हणलें एक प्रवादी उतर जाता। जेजूची शिकवण ताचे वपारींत नवो वायन जावन विवरिला। पोरण्या मनोभावान हो जेजू म्हणलो नवो वायन स्वीकारूंक जावचो ना। जेजूचे शिकवणेचो हो नवो वायन स्वीकार करूंक नवे मनोभाव रुपीत करची गरज जेजून दाखोवन दिल्या। पोरण्या मनोभावाच्यांक नव्याची रूस कळीत ना म्हणच्या मुखांतर जेजूचे शिकवणेक दिल्ली निराकरणाची प्रतिक्रिया कळीत जाता। जेजून हाडलेले नवे साव आपणावंक हांगासर आमकां उलो आसा।